आता आम्ही पळयता नॅशनल हायवे वयल्यान गाडयो वयता आसतना बरेचशे फावटी आनी पेडण्यात खूब एक्सिडंट जे आसा हे फाटल्या दिसांनी जाले। हे एक्सिडंट खंय तरी जावपाक जायना। आमच्या रस्त्या वयल्यान येवपाक आमकां सायडींतल्यान बाबा जॉइन करता आसतना थंयसर पॅरलल रोड आसचे किंवा थंयसर क्रॉसिंग आसची, ताका वेवस्थीत सिग्नल आसचे, किंवा जर आमकां ज्या जाग्यार म्हणटा की आमी ओव्हरब्रीज बांदून ताका पुला पोंदच्यान क्रॉसिंग आसचें, ह्यो सगळ्यो सेफ्टी कन्सर्न घेवन आमी नॅशनल हायवेच्या प्रोजेक्टाक गेल्ले आसा। त्या खातीर सगळ्या पेडणेंतल्या लोकांनी आमकां सहकार्य करप अत्यंत गरजेचें। आमी रोड सेफ्टी म्हणटा आसतना टू मिनिमायज द एक्सिडंट आनी फेटल डेथ हें जावपाक जायना म्हणून आमी काम करता। ताच्या खातीर नॅशनल हायवेक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें। ताणें म्हटलां त्या प्रमाणे 30% लोकांची लँड जी एक्वायर्ड जावंक ना ताका एनओसीज दिवच्यो, वॉटेवर तांचे कितें ते पयशे जागेचे पयशे दिवपाक जाय पळय न्ही, ते जागेचे पयशे। पेडणे काँग्रेसीच्या निवेदनाची डेप्युटी कलेक्टरान दखल घेवन मिटींग घेतली आणि एक्सिडेंटल झोन नोटिफाय करपाचे निर्देश दिले। कामत मॅडम जे डेप्युटी मामलेदार आहा ताणी सांगला ताका जे स्पॉट आसा जे क्रिटिकल आसा ते सर्वे कर आणि आपणाक ताबडतोब त्याची नोंद दी म्हणून। तशें आमी काल सर्वे केला। आयज थंय धक्कादायक गोष्टी आमकां निष्पन्न जाल्यात की ते बरे मुशी आसले उदक सोडपाचे, उदक वचपाचे, ते सगळे डंपिंग माती करून पुरयल्यात आणि थंय आयज प्रोटेक्शन वॉल नासतना माती डंपिंग केल्या। आयज त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी शिटकावणी दिवंक सोदता। हे जर काम ताबडतोब ना जालें जायत जाल्यार आमकां एक्शन हातीन कितें तरी एक्शन करची पडटली आनी ताका पूर्णतः जबाबदार ते कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आनी डिपार्टमेंट आसतले। प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर।